हाय मयुरी, कशा आसा? मोनिका, हाय, हॅलो. मयुरी चोडणकर आणि मोनिका दोगा जाणां कनेक्टेड आसा. प्राप्ती, आय जस्ट लव युअर यूट्यूब व्हिडिओज. थँक्यू सो मच. सुविधा, हाय, हॅलो, कशा आसा? सगळीं जाणां कशी आसात तुमी? मेन म्हटल्यार तुमी वाट पळयता आसतली ना, जाली व्हिडिओ येवंक ना म्हणून. एक्चुली वदळ लायव्ह इल्लें हांव सॉंग सुमार, बट तेन्ना चड अशी कोण कनेक्टेड नासली, सो परत येयला. हाव आर यू? आय एम गुड. हाव आर यू? झाली च्या बीन झाली? चाचा टाइम झाला, सांजच्या टायमार म्हटल्यार च्या. सो टोटल 7 जाणां आसा कनेक्टेड. गुड. तुमच्या थंय थंड बीन आसा की ना? लायक थंड पडटा की ना अजून, या गरमी बीन जाता? ताई, मी तुला सब केला आहे. थँक्यू सो मच ब्रो. ताई, तुला राग येणार नसेल तर मी तुला एक बोलू शकतो काय? बोला. Hello dear, how are you? Your mom just love to watch your blog. Thank you so much. असंच मूक असणी तुमचं. ताई, तुला राग येणार नसेल तर मी तुला एक बोलू शकतो का? ताई, आपण दोघे जण बहीण भाऊ होऊ शकतो काय? नको नेटवर्क इश्यू असा, नको कितें प्रॉब्लम, बट कितें तरी प्रॉब्लम जाता. आता उलयात. 22 जाणां कनेक्टेड आसा आणि फक्त 4-5 जाणां कमेंट करतात. सो च्या बीन झाली सगळ्यांची? निरीशा, हाय हाय, हॅलो, कशें आसा तूं? जस्ट नाव लायव्ह येयल्लें हांव सॉंग सुमार, बट सॉंग सुमार तितली कोण कनेक्ट नासली. मे बी बिजी आसतली सगळीं जाणां, कारण आयज संडे आसा न्हय. संडे म्हटल्यार खुबशीं आसता. और मे बी हांव रॉंग टायमार येयलें लायव्ह.
हय म्हटल्यार वदळ येयल्ले पळय लायव्ह येयल्ले सॉंग सुमार तेन्ना ओवर केल्ले म्हटल्यार एक हांवें एक सेक्शन काबार केलो आनी आतां परत कनेक्ट केला सेकंड कारण तो रोकडो काबार केला हांवें कोण कनेक्ट नासलो चड तेका लागून जॉन हॅलो हाय म्हाजो हेड टी ना अजून तर चाव पिवंक ना आतां पितलें हांव चाव जाली न्हय 7 जाली कितें तरी आय थिंक सो आतां पिवपाक जाय तुमची जाली चाव जाली पिली तुमी चाव हाय हाव आर यू हाव कॅट हॅरी न्हिदला हय सायडीकूच आसा न्हिदला तो हॅरी विचारता ते पळोवन बरें दिसता आनी हॅरी म्हटल्यार आयकता तो हांगसर आसा तो हॅरी म्हटल्यार तेजे कान अशे टुक्क जातात सामके निलिशा टुमारो वीच ब्लॉग वी कम पळोवया ऑलरेडी एक आसा जो बिजी शेड्यूल आसलो काल म्हाजो खूब म्हणल्यार खूब मॉर्निंग स्टार्ट जालें ते आय थिंक सो आफ्टरनून जालो तरी बिजीच आसलें हांव तो व्हिडिओ येतलो तो कित्याक लागून बिजी आसलो तेंय बीन तुमकां कळटलें निविधा साळगांवकर हाय हॅलो कशें आसा पियाना बॉक्स हाय हॅलो जर कोणाची नांवां घेवपाक जर चुकता आसत जाल्यार सॉरी हां तामील आय डोंट नो तामील हॅलो जर कोणाचें नांव घेवपाक मिस बीन जालें आसत जाल्यार कॉल करात आं चौदा जाणां कनेक्टेड आयज सगळीं जाणां बिजी आय थिंक सो खंय तरी बिजी आसतली थोड्यांचें कितें फंक्शन आसूं शकता कोण खंय बिजी आसूं शकता स्क्रीन म्हजी ब्लर जाता आसतलें कारण हांगसर नेटवर्क इश्यू आसा शुअर तेका लागून कितें तरी प्रॉब्लम जाता आसतलो म्हटल्यार आमी रावता पळय थंय नेटवर्क इश्यू आसा मातसो घरान नेटवर्क मेळना प्रॉपर आनी वदळ लायव्ह येयल्लें तेन्ना हांव भायर आसलें आनी आतां सद्या घरान आसा तेका लागून जावं शकता आवाज प्रॉपर येता तरी म्हाजो अरे बट आयज सगळीं जाणां बिजी खंय बिजी आसात काय म्हटल्यार टॅरिस लायव्ह येयल्लें तेन्ना खुबशीं जाणां चॅट करतालीं आयज चुकोवन खंय तरी आयज संडे न्हू फ्री आसपाक जाय आवाज येता म्हटल्यार बरें आसा तो नाल्यार उलयता उलयता आवाजूच येवंक ना जाल्यार सेट हाय हॅलो
आज खंय गेली पूण सगळीं जाणां. तुमकां स्क्रीन क्लियर दिसता न्हू? नाल्यार हांव येवचें ना. फाल्यां व्हिडियो येतलो म्हजो, ब्लॉग येतलो. चडशें जावं शकता आयज सगळीं जाणां भायर गेल्या आसतलीं, कारण आयज संडे न्हू. संडे एकूच दीस मेळटा भायर वचपाक. हॅलो, कशें आसा तूं जयंती? हांव बरें आसा. तुमी कशीं आसा? आय होप सगळीं बरीं आसपाक जाय. एक्चुली डेली संक सुमार व्हिडियो येता, पूण आयज संक सुमार व्हिडियो येवंक ना. केन्ना दिसता न्हू एक हॉलिडे घेवपाची एक्सक्यूज. आनी व्हिडियो मातसो एडिट केल्लोय बीन नासलो. एडिट केल्लो आसलो न्हय जाल्यार बरें जाता अपलोड बीन करपाक. एडिट करपाक मातसो टायम वयता. टेल मी नेम. कसलें नांव? हाय, हॅलो. कसलें नांव जाय तुका? निलिशा. टेल माय नेम. निलिशा. बरोबर न्हय? निलिशा. ट्राय करता हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक. एकदां मिस जाता. बरोबर घेतलें न्हय निलिशा म्हणून? च्या जाली? च्या पिली तुवें? हाय, हॅलो. तुमी खंयच्यान खंयच्यान व्हिडियो पळयता? आतां जितली कनेक्ट आहा पळय ती खंयसून खंयसून व्हिडियो पळयता? स्पेशली निलिशा, तूं खंयच्यान व्हिडियो पळयता? हांव मुंबय. ओके, थँक्यू. रिस्पॉन्स दिलो म्हणून थँक्यू आं. आय एम फ्रॉम. आतां तूं सांग तूं खंयसून पळयता तें. दोगा जाणांनी म्हाका रिस्पॉन्स दिलो पळय. एक आसा बॉम्बे, मुंबय आनी सेकंड आसा मारगांव. आतां तुजो टर्न आसा. आतां तूं सांग तूं खंयसून व्हिडियो पळयता. सगळीं जाणां वेट करता. तुजो रिस्पॉन्स केन्ना येता तो पळोवपाक. आमी वेट करता. रिस्पॉन्स दी आतां बेगीन. आमी बीन एक्सायटेड आसा तूं खंयसून व्हिडियो पळयता तें आयकपाक. आनी हांव तर खंयसून व्हिडियो करता हें तुमकां खबरूच आसतलें. सो पेडण्यां बीन येयात केन्नाय. एक्सप्लोर करया आमी पेडण्यां कशें आसा तें पळोवया. तुमचे बरोबर हांवूय बीन एक्सप्लोर करतलें. पेडण्यां बरे बरे बीच आसात. केरी बीच, मोर्जीम बीच. सो वांगडा मेळोन एक्सप्लोर करया आमी. निलिशा खंय तूं? तुजो वेट करता. तुवें म्हाका रिप्लाय दिवंक ना. तूं खंयसून व्हिडियो पळयता तें. बेगीन आं.
अस्नोडा बर्थ प्लेस. अरे अस्नोडा तर आमकां लागीं आसा. अस्नोडा एक म्हणटा तशें चड लांब ना. एक अर्दें वर खूब जालें म्हाका वचपाक. लागीं आसा अस्नोडा आमकां. बस स्टँड आसा, स्पेशली बस स्टँड आसा अस्नोडचो, तो तर लागीं आसा आमकां. ते पारार बीन म्हणटा अस्नोडा पारार बीन म्हणटा ते लागीं आसा. आय एम फ्रॉम गोवा. खंयसले गोवा व्हडलें आसा आमचें. भरपूरशीं नांवां आसात गोंयान, खुबशे प्लेसीस आसा. तितून एक गांव आसतलो न्हू, निलिशा. आय एम फ्रॉम गोवा. खंय गोवा खंय? सिक्रेट प्लेस. सो गायस निलिशा जी आसा न्हय ते भियेता पळय आमी जेवपाक बीन येयत म्हणून. ना गो आमी जेवपाक येयना. यार म्हाका संवय आसा फकाणां बीन करपाची. सिरियसली घेवं नाकात. स्पेशली निलिशा. सिरियसली घेयनाकात आं. सिरियसली नाल्यार म्हणशीत आपलेंच नांव घेता सुप्रिया म्हणून. सगळ्यांची नांवां घेता हांव. हय. सो एस.टी. क्लारा स्कूल नियर बाय. हां कळ्ळें नो. सो आयज तुमी व्हिडिओ मिस केलो की ना? म्हाकाय बीन कशेंशें दिसता की आयज हांवें व्हिडिओ घालूंक ना. तुमचे कमेंट मिस केले. सदांच व्हिडिओ घालपाची एक संवय जाल्या ना, रुटीन तो म्हाजो डेली. स जाल्लें म्हटलें की व्हिडिओ घालपाक जाय. तुमी वेट करतली अशें एक एक्सायटमेंट आसता. आनी आयज घालूंक ना म्हटल्यार मागीर घालूंक ना अशें जाता. एक संवय जाल्या ती. आनी व्हिडिओ घातलोकूच कसो कमेंट येयलो म्हटल्यार हांव बरें दिसता. हॅरी. हांगसर हॅरी आसा सायडीकूच म्हणजे. सो तुमकां कसले व्हिडिओ पळोवंक आवडटा? वदर सुद्दां लायव्ह सेक्शनान हांवें विचारलेलें. खुबशे जाणांनी सांगलेलें चॅलेंज व्हिडिओ केन्ना येतलो. आमी एक्सायटेड आसा. बरे चॅलेंज व्हिडिओ घेवन यो म्हणून. सो ट्राय तर करतलें हांव चॅलेंज व्हिडिओ घेवपाक. आनी स्पेशली मम्मी बरोबर सुद्दां चॅलेंज व्हिडिओ शूट करपाची ट्राय करता. आसा मातशें अशें प्लॅनिंग. लेट्स सी कशें. सो एक एन्जॉयमेंट चॅलेंज व्हिडिओ करप म्हटल्यार एन्जॉय करपाक, स्वताची कंपनी एन्जॉय करपाक जाय. वेट जस्ट अ सेकंड हां. परत रिकनेक्ट जालो. परत नेटवर्क इश्यू जालो खंय तरी. लक्ष्मी हॅलो. वदर बी कनेक्टेड आसलें न्हू तेन्ना तूं? कारण खुबशीं जाणां वदर कनेक्टेड आसलीं म्हाका ऑलरेडी. मागीर चड कनेक्ट नासली न्हय कोण, तेका लागून हांवें तो डिस्कनेक्ट केलो. आनी आतां म्हटल्यार परत येवया. कारण लेट चडशें आसता न्हय. मोबायल स्क्रोल करता, रील्स स्पेशली रील्स स्क्रोल करता आमी. म्हाकाय बीन संवय आसा रील्स पळोवपाची. आनी आतां कोण कोण कनेक्ट जाता. सो खंयच्या टायमार चडशे लायव्ह येयल्लें बरें तुमी सांगात म्हाका. 8 सुमार, 7 सुमार, 6 सुमार, 5 सुमार. 5 चडशीं कामाक आसतात. 6 सुद्दां ट्रॅवल करता, बसीन आसतात, घरा येता. एक 7 बी म्हटल्यार ओके आसा. आय थिंक सो आं.
लाईव्ह सेक्शन करप म्हटल्यार खुबशे गजाली करपाक गावता न्हू. हा, थोडी जाणां अशी आसता तांकां कमेंट करपाक कळना आनी थोडी करतात. हांगसर मातसो न्हू नेटवर्क इश्यू जाता. व्हडलो प्रॉब्लम नेटवर्क. घरान सारकी नेटवर्क गावना. 10 जाणां कनेक्ट आहात. 3 या 4 जाणांच चॅट करतात. हाय सुप्रिया, हाय हॅलो, कशें आसा? च्या बीन जाली? आमची अजून च्या जावंक ना, आतां जातली. MK, हाय हॅलो. जेंची स्क्रिनीचेर नांवां दिसतात तेंची नांवां हांव घेता. जेंचे मिस जाले जाल्यार मातशें समजून घेयात आं. हाव आर यू एंड युअर मॉम एंड संजय? आमी सगळीं बरीं आसा. तुमी कशीं आसा? प्रिया नावी, हाय प्रिया, कशें आसा गो? खूब दिसांनी मुगो. यशवंत, हाय हॅलो. फॅक्ट, हाय हॅलो. आतां कोण कोण कनेक्ट जाता आं. इतलो वगत कनेक्ट कोण नासली, सगळीं बिजी आसली दिसता. आयज संडे सगळीं भायर गेल्लीं. हॅलो, हाव आर यू? आय एम गूड, हाव आर यू? त्या दीस तर कितलीं जाणां कनेक्ट आसलीं न्हय सामकीं. त्या दीस आमी भरपूर उलयल्लीं, मज्जा येयली मात. हाय प्रिया, च्या बीन जाली तुजी? च्या बीन पिल्या तूं? सनम, हॅलो जी, हॅलो. ते सॉंग आसा पळय सनम तेरी कसम अशें कितें तरी आहा न्हू. तूं कशें आसा? हांव बरें आसा. तूं कशें आसा? यो हनी सिंग सनम यो म्हणून कितें कमेंट केला. नाम कैसा लगा? बहुत अच्छा. सनम नाम अच्छा है. मी मस्त. मजा घरा आसा. थँक यू. मोस्ट वेलकम. हॅलो, हाय हॅलो. लाईव्ह सेक्शन खूब जाणां पळयता आसतलीं, बट चॅट फकत
3-4 जणच करता. मला कोणीतरी कमेंट केल्लो की यूट्यूब चॅनल कसो कितें करप, कशें कितें व्हिडिओ अपलोड करप, हे व्हिडिओ कर म्हणून. सो ऑलरेडी हांवें तेजेर व्हिडिओ केल्लो आसा, कसो व्हिडिओ करप, कितें व्हिडिओ करप आनी कसो कितें टॉपीक सिलेक्ट करप, कॅमेरा कसो हँडल करप, कॅमेरा कसो फेस करप, हे ऑलरेडी हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आसा. डू वन प्रँक व्हिडिओ कोणाचेर करूं? स्पेशली इमोशनल प्रँक व्हिडिओ करपाचे. कोणाचेर करूं? मम्मीचेर करूं काय संजयाचेर करूं? मम्मीक कळचें ना प्रँक व्हिडिओ, ती सिरियसली समजतली, बट संजयाक कळूं शकता प्रँक व्हिडिओ म्हणून. अशे प्रँक व्हिडिओ करपाचे सामके शॉकिंग. म्हटल्यार तो प्रँक व्हिडिओ न्हू याद उरपाक जाय. पण प्रँक व्हिडिओ बीन करपाक न्हू भंय दिसता, मार पडोंक आसा म्हाका, तेका लागून भंय दिसता. बाकी चॅलेंज व्हिडिओ करपाक तितलें कांय प्रॉब्लेम ना. मम्मी वांगडा चॅलेंज व्हिडिओ हांव ट्राय करतालें. एक चॅलेंज व्हिडिओ तो बनता है. मम्मीचे रिएक्शन. मम्मी बरोबर कसलो चॅलेंज व्हिडिओ करूं हे म्हाका सांगात, तुमी सजेस्ट करा, तुमकां सांगता कसलो करूं तो. तसो मागीर हांव प्लॅन करता. निलिशा तूं म्हाका सजेस्ट कर आतां. तुजें काम या की कसलो चॅलेंज व्हिडिओ करूं तें सजेस्ट कर पळोवया. हाय मम्मी बी सचिन. सचिन, हाय सचिन, कसो आसा तूं? सगळ्यांनी च्या बीन पिली? चंद्रकांत ई ओ ई म्हणजे कितें? ई म्हणून कितें आसता? बरो आसा, गुड. आपका नाम का है? काहे का मतलब क्या? काहे? ई का मतलब क्या? मेरा नाम आपको चैनल पे मिल जाएगा. हांगसर म्हाका न्हय नेटवर्क इश्यू आसा, मदीं मदीं प्रॉब्लेम जाता, सो मदीं डिस्कनेक्ट सुद्दां जावं शकता, कारण एकदां रिकनेक्ट जाता व्हिडिओ. चंद्रकांत, हाय हॅलो ब्रो, हाव आर यू? विघ्नेश, हॅलो ब्रो. I can't see.
जर कोणाचे नाव घेवपाक मिस जालें आसत जाल्यार समजून घेयात. आय थिंक सो चडशा जाणांची नांवां घेतलेली आहा. I don't understand. I don't know Tamil, bro. Sunny, hi sister, how are you and all? You are doing good, good. God bless, good. God bless you. Thank you so much, Sunny D'Souza. Thank you so much. तर आम्ही सगळी बरी आसा. तुम्ही कशी आसा ते सांगा. थोडी जाणां आतां कनेक्ट जातात. गेम चंद्रकांत, गेम ओवर. टाटा, बाय बाय. सी यू. देव नाईक, हाय सिस्टर, हाय ब्रो. सोळा जाणां कनेक्टेड आहा. ऑलरेडी लायव्ह सेक्शन बरो व्हडलो जाल्लो आसा. तेतून थोडी जाणां कनेक्ट जाल्ली आसा. आयज चडांत चड जाणां म्हाका दिसता बिजी आसा. रुपाली, हाय रुपाली. खूब लेट येयले तूं आं. हेयर लुक्स गुड. थैंक यू सो मच मोहित कुमार. कोई सॉल्यूशन? किसका सॉल्यूशन? रिचा कांडलकर, हाय रिचा, कशा आसा? च्या बी जाली? च्या बी जाली म्हटल्यार च्या बी पिली अशें म्हणटा. रंजीत, how are you doing? And your mom too. I'm good. How are you? आयज शुअर सगळीं जाणां खंय तरी भोंवपाक गेले या खंय तरी बिजी आसा. तेका लागून चड कोण कनेक्ट जायना. नाल्यार लास्ट टायम इतली कनेक्ट जाल्ली. लायव्ह सेक्शन बरो जाल्लो लास्ट टायम. आनी हो जो आसा तो भरपूर लॉंग बी जाला. आय होप सो तुमी एन्जॉय केलो आसतलो. थोडेशे गजाली केले आसतले आमी, म्हटल्यार थोडेशे उलयले आसतले आमी. आनी जी कनेक्ट नासली ती मागीर पळोवन कमेंट करतली. सो चला, आयचो लायव्ह सेक्शन जो आसा तो हांगसरूच एंड करता. फाल्यां व्हिडिओ येतलो संक सुमार. पळोवपाक विसरूं नाका.
आणि मसाल्याचे सांगपाक गेल्यार ओदे कोणी तरी मसाल्याचे स्टॉक केन्ना येतलो काय म्हणून विचारलेलो. तर मसाल्याचो स्टॉक येतलो तेन्ना तुमकां हांव इन्फॉर्म करतलें. व्हिडिओ येतलोच केन्ना येतलो पळय स्टॉक, मल्टीग्रेन आटा, बाकीचे सगळे जे मसाले आसा ते केन्ना स्टॉकान येतले तेजेर एक व्हिडिओ घालतलेच हांव, बाबा स्टॉकान येयला म्हणून. हांगसर भिकणां सांगपाक गेल्यार ना, म्हटल्यार भिकणां आमी शेंगदाणे म्हणटा. भिकणां खबर ना लास्ट टायम कसो प्रायस आसलो हें नकळो हांव आतां विसरलें. बट वर्साच्या वर्सा तेंचो एक प्रायस सेट जाल्लो आसता. जेन्ना जे कितें आसूं शेतान आतां लोक पिकयता पळय, अळसाणे, चणे न्हय सॉरी अळसाणे, मूग बीन जे कितें पिकयता, ह्या वर्साचो रेट ह्या वर्सा तेंचो फिक्स जाता. सो भिकणां सांगपाक गेल्यार ह्या वर्सा तेंचो रेट कळटलो कसो कितें तो. तोय बीन केन्ना कळटलो, मार्च म्हटल्यार कळटलो. सावंत विलास काका, बरेच दिवसात आकाश. हय, तर किड्यांचो आवाज येता. आनी सांगपाक गेल्यार ना, हांवें व्हिडिओन सुद्दां ब्लॉगान सुद्दां सांगलेलें आसा, तुमी म्हाज्या फॅमिली बद्दल कोणा बद्दल विचारूं नाका प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल नाका विचारूं. मम्मी बद्दल विचारल्यार जाता, म्हाज्या बद्दल, संजया बद्दल. सो ही तिगाय इम्पॉर्टंट आसा. लायफ सेक्शनान सुद्दां हांव सांगता तुमकां आतां. ब्लॉगिंगेन म्हाज्या चॅनलाचेर ही तिगाय इम्पॉर्टंट आसा. जी म्हाज्या व्हिडिओन हांव दाखयता ती म्हाजी क्लोज फॅमिली आसा. जेंकां हांव दाखयना पळयात ती म्हाका मॅटर करिना. सो तुमी अंडरस्टँड करून घेयात. कारण थोडी लोक अशी आसता जी दिसता तशी नासता. दाखोवपाचे दात दुसरे आसतात आनी खावपाचे दात दुसरे आसतात. सो आय होप सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. तेजे बद्दल विचारूं नाकात म्हाका. ब्लॉगिंगेन सुद्दां हांवें सांगलां आनी आतांय बीन सांगता. म्हाका तिगात मॅटर करता मोस्ट. मम्मी, हांव आनी संजय, दॅट्स इट. शांताराम नाईक, हाय हॅलो. सो सांगता म्हणून राग धरनाका, बट सांगपाचें गरजेचें आसा. जी फाटल्यान नेगेटीव उलयतात पळयात तेंकां न्हू आपली म्हणून काही अर्थच ना. जी रियल आसा पळयात ती आपली आसता खरी तर. ती मागीर कोणूय आसूं. खुबश्या जाणांक लागूं शकता जे उलयता ते, बट रियलिटी उलयता. म्हाका ते फटिंगपणां लायक ना. आनी जी म्हाका खरीच इम्पॉर्टंट आहा न्हू तेंच्या बद्दल म्हाका उलोवंक खूब आवडटा. जी रियली सपोर्ट करता कसल्या गोश्टीन, रियली तुमचें बरें चिंतता. इवन तुमच्या लायफान सुद्दां अशी आसतली जी तुमचें खरेंच बरें चिंतता. आनी वायट चिंतपी जी आसता न्हू तेंकां इग्नोर करपाचें. सो काका, विलास काका, आय होप सो तुका अंडरस्टँड जालें आसतलें. आनी जर हांव कितें चुकीचें उलयलें आसत जाल्यार सॉरी, बट आय होप सो अंडरस्टँड जालें आसतलें. तर खुबशीं जाणां आतां कनेक्ट जालीं, म्हटल्यार आय थिंक सो हांव बेगिना येयलें लायव्ह ऑर टायमींग रॉंग आसलो अशें म्हणूं शकता. नेक्स्ट टायम येतना लेट येतलें. तर फाल्यां संक सुमार व्हिडिओ येतलो, पळोवपाक विसरूं नाका. आनी मसाल्याचें तुमकां कळ्ळें आसतलें, सो क्लियर करता. आनी तेज्या भायर म्हाका कोणी विचारलेलें की यूट्यूब व्हिडिओ कशें कितें करप. ऑलरेडी तेचेर व्हिडिओ केल्लो आसा, म्हाज्या चॅनलाचेर वचून चॅक करूं शकता कसो कितें करतात तो. बाकी कितें डिफिकल्टी येता जाल्यार मागीर ती क्लियर करता. हाय हॅलो जेनिफर, कशें आसा? च्या बी पिली? आतां च्या खंय, आतां जेवपाचो टायम जालो. सगळ्यांचो जेवपाचो टायम जालो, आमचो च्यावेचो टायम जातलो. पंदरा जाणां कनेक्टेड आसा. आनी सांगात म्हाका चॅलेंज व्हिडिओ कसले पळोवपाक आवडटले ते. सावंत विलास, गुड नायट काका. सांगात चॅलेंज व्हिडिओ कसले पळोवपाक आवडटले ते.
हांव वेट करतले ह्या लायव्ह सेक्शनान. तुमी कमेंट करून सांगा म्हाका कसलो चॅलेंज व्हिडिओ तुमकां पळोवपाक आवडटलो. ऑलरेडी कम्युनिटीन हांवें पोस्ट केल्लो. पाणीपुरी चॅलेंज पळोवपाक जाय या मॅगी. चडशा जाणांनी पाणीपुरी सिलेक्ट केल्या. आय एम गूड एंड हाव इज यू एंड युअर मॉम. माझी मम्मी बी बरी आसा. मम्मीचो बर्थडे येता आतां. मम्मीचो बर्थडे येता आतां. पळोवया मम्मी कितें दिता ती. व्हॅलेंटायन डे दिसा तिचो बर्थडे. पळोवया आतां सेलिब्रेशन मम्मी कितें दिता ती. आमकां पार्टी बीन दिता की ना ती. शीर आनी कडी दिता. पार्टी दिवची ना खंय ती. हांव कामाक वचना. ती सांगता ती आपण कामाक वचना खंय. हांगसर हा ती सायडीक. आपण कामाक वचना खंय पार्टी दिवपाक. सो आतां मात चड जाणां कनेक्ट जाली. मदींच कनेक्ट जाता मदींच डिस्कनेक्ट जाता. आनी लकीली आतां खंय तरी नेटवर्क इश्यू जावंक ना म्हाका. नेटवर्काक सुद्दां कळ्ळें. नेटवर्क गेली जाल्यार डिस्कनेक्ट करतले म्हणून नेटवर्क आसा अजून. मदें 2 फावटी डिस्कनेक्ट जाल्लो. सो चला आयचो लायव्ह सेक्शन ना हांगसर काबार करता हांव. कारण मागीर व्हडलो व्हिडियो जातलो आनी जी पळोवंक ना ती मागीर कमेंट करतली म्हाका. कारण तांकां मिस जाल्लो आसतलो. रुपाली मम्मी सद्दां पार्टी. हय मम्मी सदांच पार्टी दिता. मम्मीची पार्टी ना ती सदांच. चालू असतं. तिची सदांच पार्टी आसता चालू. केन्ना ना अशी ना. सामादाची येता पार्टी. सावंत विलास बर्थडे केक मला कुरियरने पाठवून दी. हय काश तशें आसलें न्हू. जर केक बीन कुरियर करून गावल्ली जाल्यार हांव कितलेशे जाणांक कुरियर करतले आसले. मम्मी कुरियर कर आं सगळ्यांक. जे कितें आसतलें पळयात बर्थडे दिसा सेलिब्रेशन तें सगळ्यांक कुरियर करतलें हांव. खंयच्या कुरियरान धाडूं. स्विगी कसले कसले कुरियर कसले हितून धाडूं. तुम्ही जा. मम्मी तुमकां आपयता बर्थडे घेत. गिफ्ट घेऊन ये. गिफ्ट घेवन या म्हणून सांगता बरें. सो काय ना तुमी ना सगळे जाणां मम्मीक व्हडले अशे ब्लेसिंग्स दिया. आमकां आनी कांयच नाका. तुमचो सपोर्ट तुमचो मोग तुमचे 4 शब्द न्हय खूब आसा आमकां लागून. आनी स्पेशली म्हणटा तसो ब्लेसिंग्स. सगळ्यान व्हडले ते ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स तर सगळ्यांची एक एक करून आमी स्टोर करून दवरीत नाय जाल्यार ते केन्ना तरी खंय तरी यूज जाता. आमकां चण्याचो रोस दिता जाल्यार येता. अरे सगळे जाण चण्याचो रोस. रुपाली म्हणून चण्याचो रोस जाय खंय. यो चण्याचो रोस बरे पोळे बिळे काडया. फुगीचे पोळे काडया. खतखतले करया. मागीर कितें करया पुरयो काडया. गुलाब जाम बीन बरें. हाय सुप्रिया बरें आसा मगो तूं. बरें दिसता. थँक्यू सो मच. तूं कशें आसा. सो हांगसर न्हू हांव सगळ्यांची नांवां घेतना कशें आसा काय म्हणटा. बट एजीन म्हाज्याकून व्हडली सुद्दां आसतली. सो कळना म्हाका नांवां वरसून एज बीन कळना तरी. बट हांगसर हांव कशें आसा अशें म्हणटा. तर आनी कोणा कोणाक कितें जाय मम्मीच्या बर्थडेचेर तें सांगा. रुपालीन तर सांगलें रोस थंय चण्याचो म्हणून. बरें कितें मागपाक जाय आसलें न्हू तुवें. चण्याचो रोस फेवरेट दिसता तुजो. फुगेचे पोळे मम्मी बरे काडटा. इतले मोव आसतात जाणा. आनी ते स्पेशली चिकना बरोबर रोसा बरोबर मज्जा येता खावपाक. हालीं काडलेले तिणी व्हिडियो घालूंकूच ना हांवें. म्हाका दिसलें तें जेन्ना तुमी ना कितें करा आमगेर येयात एक दीस. खूब बरें दिसतलें. ऑर आमी मिटअप दवरुया एक दीस खंय तरी. म्हाका बी तुमकां मेळपाक जाय. सो
वेट हा माझा मोबाईल कितें जातलो स्विच ऑफ जातलो हां आतां उलया सो रुपाली तुका जेन्ना बी जायना तेन्ना तेन्ना अरे बंद असं दिसता हा मोबाईल चार्जिंगूच ना माझो हो आणि कसले कसले रेसिपी पळोवपाक जाय कमेंट करून सांगा मम्मी तुमकां शेअर करतली आणि मम्मी पळोवया बड्डे दिसा कितें पार्टी दिता ती ना 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 बड्डे दिसा शिवराक येवंक ना तिच्या बड्डे दिसा आय थिंक सो बुधवार कितें तरी येयला आणि बरो येता पळय वेलेंटायन डे एक्चुली वेलेंटायन डे सेपरेटूच उरलो बट त्या दिसा एक एटॅक सुद्दां जाल्लो याद आसतलो कसलो तरी एटॅक आसा आनी खुबशे जवान शहीद जाल्ले त्या दिसा सो तो दीस तर आमी विसरूं शकना 14 फेब बरोबर न्हू हाय सुप्रिया हाव आर यू एंड युअर मम्मी एंड युअर थँक्यू सो मच सो हांव बी बरें आसा मम्मी बी बरी आसा संजय बी बरो आसा आनी मम्मीच्या बड्डेचें आमी प्लॅनिंग करता लायव्ह सेक्शनान म्हटलं हाय हॅलो सगळीं जाणां मेळा आनी मम्मी कडेन पार्टी म्हाका मम्मीचो बड्डे येता 14 फेबाक ऑलरेडी कोणी कोणी सांगला कितें कितें कर म्हणून कोणी कोणी रोस सांगला कोणी सांगला आनी कितें कर हावच यू आय एम गूड हाव आर यू मम्मी तूं म्हाका न्हू बिरयानी दी हॅरी तुका कितें जाय तें सांग मम्मीक बेगिना हॅरी मम्मी कडेन ट्रीट्स मागतलो तेका ट्रीट्स जाय मम्मीच्या बड्डे कडेन सो आयज कितली तारीख आयज तारीख 9 तारीख आयज सो 14 तारीख चड दीस उरोंक ना पळोवया बड्डे कसो जाता तो प्लॅनिंग तर आमी तशें कांय करूंक ना बड्डेचें पळोवया आमी सेलिब्रेट करपाक जाय गे बड्डे नाका न्हू सेलिब्रेट करपाक जाय बड्डे ना न्हू आसूं तिका लायक ना बड्डे सेलिब्रेट करपाक तेका ग्रेवी दितली मम्मी तुका बिरयानी ना तेका सदांच ग्रेवी अरे आमी खंय गेली सुद्दां न्हय आतां म्हापसा बीन आनी हॅरीक जर कितें हाडूंक जाय जाल्यार आमकां विचारची ना हॅरीची बिस्कीट घेतली हॅरीचे खावपाक घेतले हॅरीचे हे घेतले आमी थंयच उरली डेली तेका ती तेजे लाड करता इतले जाणां ल्हानपणांत म्हाजे सुद्दां लाड करूंक नासतले इतले जितले हॅरीचे लाड करता ती हॅरीचे न्हय सगळ्याच माजराचे कुत्र्यांचे लाड करतात सोडून म्हाजे हय आमी एक टायम न्हय आमी खावपाक उपाशी रावत बट आमच्या माजरांक कुत्र्यांक घालपाकूच जाय प्रत्येक जाणांनी घालपाक जाय पुण्याचें काम आसा तें बिरयानी दिवची ना ती म्हाकाच करची पडटली हेजे बी नखरे इतले जाणां हेजे नखरे वेगळेच आसा स्पेशली मम्मीनूच घालपाक जाय हांवें घालीत जाल्यार कांय खायना तो म्हाजे कडेन स्पेशली रातचो येता तो उठोवपाक बाकी दीसभर ताका मम्मी जाय सगळ्या कामाक मम्मी जाय उदक पिवपाक सुद्दां तो मम्मीक वांगडा व्हरता असो फर्स्ट टायम आमी बोकलो पळयला की वेगळोच आसा हो मम्मी जर बसत न्हय जाल्यार तो उठयतलो आनी आपूण बसतलो मम्मी खुर्चेर बसत जाल्यार तीच खुर्ची तेका जाय असो चमत्कारी आसा तो मातसो सो हॅरीचे जर तुमी आयकत न्हय खुबशे गजाली आसा हॅरीचे आयकपा सारके एक स्टोरी जातली तेजेर सो रुपाली तुमगेर कोण आसा बोकलो माजर कितें आसा आमगेर बोकलो आसा माजर आसा सगळीं आसा एक फॅमिली जातली व्हडली
आयज लायफ सेक्शनान खूब उलयली न्हू, बरी उलयली. कितें खाल्लें गे? सामोसा. मम्मी हांगसर चाव घेता म्हाका सांडून. सो गायज चला वयता वयता म्हटलं अजूनही लायफ सेक्शन चालूच आसा म्हाजो. रुपाली घरा भायर व्हेल्लो तेका जाल्यार तिच्या तेका आमी न्हय पयलीं भायर व्हरताली हॅरीक, बट अशें करतालो की तो बेल्ट तोडून बीन वयतालो. मागीर हॅरीक कशें आतां तुमकां खबर आहा हॅरी जो आसा तो ब्रीड आसा. बाय चान्स बेल्ट तोडून खंयूय गेलो आनी पेट्यांनी बीन कितें केलें जाल्यार तें रिस्क नाका, पयलीं आमी तेका व्हरतालीं आनी तो स्पेशली मेल आसा. आनी आमची तुमकां खबरूच आहा गांवठी माजरां कितलीं आसा. आनी हॅरी सांगपाक गेल्यार न्हय गांवठी माजरांच्या बाबतींत मातसो एग्रेसीव आसा. सो आमी तेका व्हरता भायर, पण ती नासतना व्हरता. बाकी तो सगळ्याक वचूंक रेडी. हांगसर तर तेजी खूपच मजा जाल्ली आसा, सगळ्या भायर दिसता तेका विंडोनसून. तेका बरें येता मावशेक. आनी मेन न्हू आमी हॅरीक लागून खंय वचोंक सुद्दां लायक पावना. मावशेगेर वयतली या खंय वयतली, सगळीं जाणां आमकां आफयता. पूण आमचो एक असो आसा मेंबर जेका लागून आमी खंय वचूं बी शकना. पयलीं व्हरताली तेका धाकटो आसतना बॅगान बीन घालून व्हरताली, बट आतां तो कम्फर्टेबल ना न्हय, तेका लागून व्हरोंक गावना तेका. भायर न्हय चिल्लर पार्टी. आनी थोड्याच दिसांनी हांव फोण्या सायड सुद्दां येवपाचें आसा. जर कोण फोण्या सायडसून व्हिडिओ जर पळयता, खुबशीं जाणां म्हाका इंस्टाग्रामार मॅसेज करून स्पेशली सांगतालीं फोण्या जर येवपाचें जाल्यार म्हाका सांग, आपल्याक मेळपाक जाय. तर फोण्या येवपाचें आसा. केन्ना येतले कन्फर्म डेट सांगतले, पूण ह्याच म्हयन्यान येवपाचें आसा. सो फोण्यासून जर कोण व्हिडिओ पळयता जाल्यार म्हाका मेळूं शकता. सो गायज चला आयचो लायफ सेक्शन व्हेरी गुड ब्लेसिंग्स टू हिम. थँक्यू सो मच आं. हॅरी बीन हॅरीचेर आमी जीव घालता भरपूर. मनशा भशेन हे करता आमी तेका ट्रीट. सगळ्यात माजरांक कुत्र्यांक जीव घालता आमी. माजरां कुत्री आसत तितली कमी म्हाका जाल्यार स्पेशली. आनी घालपाक जाय, घालपाक सुद्दां एक पुण्य जाय, पुण्याचें काम तें. सो चला आयचो लायफ सेक्शन हांगसरूच एंड करता. खूब व्हडलो जातालो आनी वयता वयता करून हांगसरूच आसा, गजालीच करता. अजुनूय खुबशीं जाणां गेलीं. आमचो हॅरी न्हिदला आतां. सो गायज चला बाय बाय, गुड नायट करता तुमकां. फाल्यां येतलो संगसुमार व्हिडिओ, पळोवपाक विसरूं नाका. आनी जर म्हाका कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा, जालें. आनी तुमचो मोग, तुमचो सपोर्ट, तुमचे ब्लेसिंग्स अशेंच दवरा. सो गायज चला बाय बाय. बाय बाय रुपाली, गुड नायट. जितली बी लायव्ह आसा कनेक्टेड आसा तांकां सगळ्यांक गुड नायट. बाय बाय. गुड नायट. गुड नायट. मम्मी बीन गुड नायट म्हणटा पळय, आवाज येता आसतलो. म्हण गे व्हडल्यान म्हण. गुड नायट. ऐकलें आसतलें तेणें. गुड नायट म्हणटा तुमकां. सो बाय. नायट टू गो. बाय बाय रुपाली, बाय.